काळजांतलो देव मंदिरान दवरलो तेन्ना तुजो देव शेणलो अशें एक आमचो गोंयचो फांकी कवी म्हणटा. काळजांतलो देव जेन्ना तुवें काडून मंदिरान दवरलो तेन्ना तुजो देव शेणलो. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत देवाक सांडोवपाचें काम जायतें चल्लोलें आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. आमच्या राज्याचे मुखेली आसात तेच देवाक सांडोवपाचें काम करतात. जाल्यार बागेवन पावलू हाच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा ह्यो याददिस्ती ज्यो आसात आरियोपागा म्हणटात थंयसर आथेनान ग्रीस थंयसर जेन्ना भोंवतालो आनी तांच्यो ह्यो याददिस्ती आसात तातूंत भोंवता आसतना वळखो नासलेल्या देवाक म्हण एक आल्तार भेटयल्लो वो एक याददिस्ती बांदलोली ती ताणें पळयली आनी ताचे विशीं ह्या ग्रीकांक लागीं तो उलयता आथेनकारां लागीं. आथेनकारांनू सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. म्हणटूच धर्माचे वाटेन वो भावार्थाचे वाटेन आपूण सदांच उंचल्या पावंड्यार आसात हें ग्रीक समजताले आनी तांचे लागीं उलयता आसतना वळखो नासलेल्या देवाक म्हूण भेटयल्ली वेदी आसा ताचे विशीं तो उलयता आनी हो वळखो नासलेलो देव कोण हें सांगता. सोडवंडार जेजू जो देवान पाठयला आनी ताका तुमी ओळखूंक ना खरेंचपणी ओळखूंक ना ताची ओळख दिता. भाव भयणीनो आयज आमच्या सोडवंडारा जेजू कितलीं जाणां वळखतात गाय वो आयज कितलीं जाणां ओळखो नासतना आसात. खंयच्याय धर्माचीं जावं जायतीं जाणां आयज जेजूक वळखतात. तो संवसाराचो सोडवंडार म्हूण जायतीं जाणां धर्म पाळिनात ती पासून मानून घेतात. खुर्साचेर ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमचे सोडवणे पासत हें समजतात. आनी हेंच बागेवन पावलू ह्या लोकांक खेरीत भाशेन समजावंक सोदतालो आनी तांचे मदलीं जायतीं जाणां समजलीं. तातूंत ताणें एक सांगलां हो देव मनशांनी बांदलेल्या मंदिरांनी रावना. मनशांनी बांदलेल्या मंदिरांची आनी याददिस्तींची ताका गरज ना. तो देव सदांच अमर देव देख तो सोडवंडार आनी तो सोडवंडार आमी असल्या मुर्तींनी ओ याददिस्तींनी ओ मंदिरांनी बंद करून दवरूंक जायना. भाव भयणीनो देव सदांच आमचेर आपली नदर दवरून आसा आनी आमचे बाराबर आसा अशें आमच्यान म्हणपाक जाता. आनी हें आसणें देवाचें आमचे मदें सदांच हांव तुमकां शारुती पाठयतलो आनी तो तुमचे मदें सदांच आसतलो सदांकाल आसतलो. जें कितें तो तुमकां सांगता तो म्हजे कडल्यान घेतलो आनी जें सगलें बापाचें तें म्हजें. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो ही खबर आयज आमी आयकता ही उतरां जेजूची आयकतात समजूंक मातशें इल्लीशी अवघड थोडीशी कठीण पूण खेरीत भाशेन बाप पुत्र पवित्र आत्मो पवित्र त्रित्वी आमचे बराबर आसा. पवित्र त्रित्वेचें आसणें आमचे बराबर आसा हें आमकां समजूंक एक आदार. आनी हेंच समजूंक भोव पवित्र त्रित्वी आमचे बराबर आसा हेंच समजूंक आमकां आंकवार मारिया जितले पावटी दिश्टी पडटा तितले पावटी तें कळयता. आनी ताचेशी येवंक आमची आडकोड म्हणल्यार आमचें पातक आमचें पातकी जिवीत आसा ती एक आडकोड देखून तें काडून उडोवपाक जाय. आनी हें पातक काडून उडयतलो जाल्यार प्राचिताची गरज मागण्याची गरज. आमी आमच्यो चुकी मानून घेवंक असक्ताय मानून घेवन ती चोमयाच्या पांयाशी दवरूंक गरज. आनी जो कोण हें दवरूंक तयार आसा जो कोण हें प्राचीत करूंक तयार आसा जो कोण मागण्यान पवित्र त्रित्वे कडेन एक जावपाक तयार आसा तोच सोडवण जोडटलो. आनी सोडवण दुसऱ्यांकूय आमी दिवंक जाय देखून आमी उलोवचें पडटा. ही सोडवण दुसऱ्यांकूय आमी दिवंक जाय देखून क्रिस्ती जिवीत आमी लिपोन लिपोन न्हू पूण सोबेमाजार जिवपाक गरज आसा. आनी आंकवार मारिया आमकां हें करूंक शिकयता. देखून थोडीशी पॉप्युलर डिवोशन्स म्हणल्यार दुसऱ्या लोकांकूय ती मानतात तसलीं आयज सायबिणीचें देवसांव जायतो लोक करता. फकत कातोलिकूच न्हय
दुसऱ्या धर्माचीं भाव भयणां आसात तीं सायबीण मांयची देवसांव करतात. फातिमा सायबिणीचें मूड, लूट सायबिणीचें मूड, वालांकीन सायबिणीचें मूड. पूण सायबिणीचें देवसांव करतात तितलेय पावटी सायबिणीशी न्हय पूण देवाशी, जेजूशी परतून ओडून येतात. ह्या पासत जें कितें आमचे भोंवतणी चल्लां म्हणल्यार जायते पावटी आतां देवाक मंदिरान बंद करपाचें षडयंत्र जें चल्ललें आसा आनी देवाक भितर मंदिरान बंद करून दवरलो, मागीर राज मनीस चलयतलो, देवान राज चलोवप ना. पूण हें सगळें देवाच्या हातान जेन्ना आसा तेन्ना कोणाच्यान कांय करूंक जायना. कोण म्हणटा आपण हिंदू राष्ट्र बांदतलो, कोण म्हणटा मुसलमान राज बांदतलो, कोण म्हणटा क्रिस्तांव राज बांदतलो, वेगवेगळे देश थोडे पावटी उलयतात. पूण हें राष्ट्र बांदपाक आनी आपल्या देवाक राजा करपाक गरज ना. कित्याक आमकां आमचो राजा आमच्या काळजान आसा. तो राजा ऑलरेडी राजा म्हणटच तें राज बांदपाची गरज ना. तें राज बांदलेलें आसा, तें फकत आयज परगट करपाक जाय. देवाचें राज तें. आनी देखून आमी आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा आसतना म्हणटा, तुजें राज येवं. हें मनशाचें राज न्हू, देवाचें राज. तें राज येवं, तें आसा, ऑलरेडी आसा. तें आमी बांदपाक नाका. आमी मनशांनी, असक्त मनशांनी तें बांदपाची गरज ना. तें राज आसा. कित्याक देवाचें राज तें देव आसा, देवाक आमी करूंक ना. आनी आयज जरी तर मनीस देवाक करपाक सोदता आनी लोकांक दाखोवपाक सोदता हो तुजो देव, ही तुजी हिस्ट्री, जाल्यार तातूंत जायतो खतरो आसा. जे कोण ती वाट धरून वेतात ते सांडपाचो खतरो आसा. देखून आमचो राजा तो राजाच. ताका राजा म्हणपाक कोण मुखार सोन्नाका, तो सदांच राजा. राज ताचेंच बांदलेलें आसा. कित्याक संवसाराचो मुखेली आसलो, देंवचार आसलो, ताका ताणें हारयलो. मरणाचो दूत आसलो, ताका हारयलो आनी पुनर्जिवनपणान सदांच्या सदां अमर जिवंत रावलो. आनी आमकां दिसाच्या दिसाक आमची वाट दाखोवंक हो शारोती आमकां पाठयता. तर भाव भयणीनो, आयज फातिमा सायबिणीचो आमी उगडास करता आसतना ही कृपा आमकां मागुया. आमी जण एकल्यान समजूंक, जण एकल्यान ओळखून घेवंक, जण एकल्यान आमी अणभवूंक आनी आमचो अणभव आमी दुसऱ्यांकूय दिवन देवाच्या राजाचे स्थापणार व देवाच्या राजाचे परगटणार आमकां कर म्हूण देवा लागीं मागुया.